रॉड्रिगीज। हांव तिवाय वाडो कलंगूट रावता। आज ZP कॅन्डिडेट। म्हाजो सिंबॉल जावन आसा लोटस। हांव चड आभारी आमच्या प्रेजिडंट दामू नाईक, श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो MLA ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी। ताणें म्हाका ही BJPची टिकेट दिली म्हूण एज अ यंग यूथ, एज अ न्यू फेस। हांव लोकांची सेवा करतली आनी हांव चड आभारी आमच्या कलंगूट सरपंच, ऑल द पंच मेंबर्स, आरपोरा कलंगूट, आरपोरा पंचायत एंड ऑल द मेंबर्स, शिकेरेम, नागवा आनी सगळ्या लोकांक देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता। म्हाका खूब तेंको आनी आदार दिलो म्हूण। फाटलो जो ZP आसा पळय तेजी जी कामां ताणें केलेलीं आसा ती फुडें व्हरपाक तुका कितलें बरेंपण जाता? कित्याक तुमच्या बरोबर गव्हर्मेंट आसा, आमदार आसा जो गव्हर्मेंटान आसा आनी तेणें जी कामां केलेलीं आसा पळय कित्याक तूं लोकां फुडें वयता आसतना तुका कितें ना कितें विचारता सो ती कितली एडवांटेज जाली तुका? ZP आमच्या हिंगात सर दत्ता दाबोलकर तेणें म्हाका खूब फुडें काडला आनी सपोर्ट केला। जितली कामां तेणें केल्लीं आनी करपाची हांव ती उमेदीन करतली। ओके, हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुज्या ZP कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसूय आसतली, आपूय आसतले, RG आसूं सो तेतून कॉम्पिटिशन कशें आहा? तुका इजी विक्ट्री आहा? ना मातशी टफ आहा ती, जातली पूण बॅलन्स जातलें दोनी सायडीन आनी हांव काम करतली। फॅमिली पयलींच्यान सक्रीय आसा पॉलिटिक्स समाजकार्यान। डॅडी एक्स सरपंच आसलो, काका डेप्युटी स्पिकर आसलो। सो समाजकार्य आमच्या घराण्यांनूच आसा पयलींच्यान। सो पळय काकाच आयलो म्हाजो, ते फॉर्मर डेप्युटी स्पिकर ऑफ गोवा अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर इन 2000। सो हे पयलींच्यान आमच्या घराण्यान आसा आनी तेच गूण आमकां आयला आतां। सो मिनिस्टर सपोर्टा म्हणून इजी विक्ट्री तुमकां? हय, ऑफकोर्स इजी अशें ना, बट काम करपाकूच जाय न्हू। बट सपोर्ट असल्या कारणान आनीक उत्साह वाडटा। जिल्हा परिषद माध्यमांसून फुडें वयताना तुमी पर्वरी कडेन कशा दृश्टीन पळयता? पर्वरी म्हणजे सुकूर आनी बाकीचे आमचे पंचायत। तशें भाईन सांगलें जे कितें फंड बीन येतले ते आमी आमच्या मेंबरांक घेवन तांचे कडेन विचारपूस करून फुडें मागीर तो फंड कशें युटिलायज करतलो ते हे करपाक जाय डिस्कशन। जसो पयलीं इलेक्शन जावनी, निवडून येवनी, मागीर करया फुडें। येस, थँक्यू। पहिले आम्ही श्रीदेव बोडगेश्वर देवाचे दर्शन घेतले आणि दर्शन घेता असताना आमचो नेबरींग म्हजो सुकूरचो कॅन्डिडेट अमित अस्नोडकर तोय आसलो आणि आमचे पर्वरी मतदारसंघाचे माननीय आमदार श्री रोहन खंवटे ते हांगा त्या देवस्थाना कडेन उपस्थित असले आणि तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नाईक जी यांची उपस्थिती असली। तसेच मायकल लोबो जे कलंगूटचे आमदार आहात ते दर्शन घेवपाक उपस्थित असले। तसेच सालिगांवचे आमदार माननीय श्री केदार नाईक यांची उपस्थिती असली। तसेच मोठ्या संख्येन आमचे सगळे फ्रेंड, आमचे पंचायतीचे पेन्नादी फ्रांक पंचायतीचो सरपंच स्वप्नील चोडणकर, पंचायत पेन्नादी फ्रांक पंचायतीचे पंचायत मेंबर, आमचे साल्वादोर दमुनचे पंचायत मेंबर, माझे सगळे फ्रेंड वांगडी, मॅडम सुकूरची सरपंच सोनिया पेडणेकर यांची उपस्थिती आसा। आणि आता सगळे दर्शन घेऊन सगळ्यांच्या सपोर्टान आयज आमी जे म्हजे नॉमिनेशन आसा जे जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट म्हणून रावला त्याचे नॉमिनेशन आयज हांवें RO कडेन फायल केल्लें आसा। संदीप, अशें आयकता की सदांच म्हणलेलें आसा पंचायतीन चड बरें आसा, ZP कांय ना। तूं पंचायतीन आसतना ZP कित्याक येता? हय, बरें आसा आनी ना हो प्रश्न ना। बरीच वर्सां हांवें पंचायतीन काम केलां, जवळ जवळ 4 टर्म हांव पंचायतीन निवडून येवन काम केल्लें आसा, सरपंच म्हणून काम केल्लें आसा। तशेंच 2 टर्म हांव अनओपोजूय आयिल्लो आसा। खुबशे जाण म्हजे वांगडी आसा, सगळ्यांचे विचार आसले की हांव एक स्टेप फुडें वचपाचो। आमदारानूय म्हाका सांगलेलें की तूं यो आमचो वांगडी पळय मुकेश नायक आसा पयलींचो एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर, त्याची मिसेस फाटल्या फावट जिल्हा पंचायत मेंबर आसली। जवळ जवळ 4 टर्म गुपेश निवडून येयलो, त्याची मिसेसूय येयली आणि आमी सदींच त्याच्या फाटल्यान रावन ताका सदींच सपोर्ट करून हाडलेलो आसा। तेन्ना गुपेशानूय चिंतलें की हे फावट म्हाका जिल्हा पंचायतीक दिवचो हे आनी जी कामां आसा तेंच्यांनी भरपूर कामां केल्लीं आसा। फुडलीं जी कामां आसा ती करपाक संदीप तुका संदी दिता आणि
हे संधी घेवन जी कामां पेंडींग उरलेली आहा ती तूं कर म्हणून म्हाका फुडें धाडलेलो ज्या भाशेन लिस्ट पळयत जाल्यार कॅन्डिडेट जे अनावन्स जाल्यार तुमचे पार्टीचे जावं इफ डोंट यू थिंक इट्स एन इजी विक्ट्री फॉर यू इजी जातली म्हणून तुमकां ओ इजी बिकॉज मंत्री तुमच्या बरोबर आसा पळय भारतीय जनता पार्टी कशें काम करता हें सगळ्यांक खबर आसा सेंट्रलाक मोदी सरकाराचो सरकार आसा आनी आमच्या गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना सकयल हो सरकार चलता आणि आमचो माननीय आमदार रोहन अशोक खंवटे यांचें काम जर तुमी सगळेच जाणा परवरीन ज्या तरेन तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केला ज्या तरेन लोकां कडेन तेंचो संपर्क आसा आनी लोक ताका सगळ्या लोकांक तो आवडटा तशेंच त्याच्या बरोबर रावन आमी खुबशें काम केल्लें आसा सरपंच आसा आमचे एक्टीव सगळे पंच मेंबर आहा आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष विनीत परब आसा सगळे एक्टीव टीम आमच्या कडेन आसा आनी टीम जी आसा ही सदीत लोकांचें काम करता हे सोशल वर्कर ग्रासरूट लेवल सोशल वर्कर आनी मागीर हे पॉलिटिक्सान येयल्या असो हेंचो सगळ्यांचो जो आमचो मेळून परवरी मतदारसंघ जो आसा पेन्नाजी प्रांगण आनी सालवादोर जमून तेतून आमचो एक जबरदस्त असो लोकां कडेन संपर्क आसा आनी म्हाका खात्री आहा हो संपर्क जो आमी इतली वर्सां लोकां कडेन दवरलेलो आसा तेच्या बळार एक सामको ठाम विश्वास आसा लोक आमकां वोट करतले आनी निवडून हाडटले. तुमच्या वांगडा आयज पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आसा खुबशे विकास कामां तुमच्या हितून संघान लागलेली आसा आतां फुडें वयताना अजून कितें करूंक सोदता नव्यान कितें उरलां पळय हांव इतलें सांगूंक सोदता जो ZP-च्यान आमकां कितें तरी फंड मेळटा एका वॉर्ड मेंबराक कितें एक आमचो जो पंचायत कॅन्डिडेट आसा तो निवडून येता ताका एक अलाउड जाता तो फंड प्रत्येक हांव वॉर्ड मेंबराक घेवन आमचो आमदाराचो मार्गदर्शन घेवन तो वेवस्थीत खंयच्या पंच मेंबराक खंयच्या वॉर्डार कितें करपाक जाय ते वेवस्थीत तेंचे कडेन डिस्कस करून हांव तें काम करतलो. पूण तुमचे कडेन तुमचो जो आमदार आसा त्या कडेन एक मोठें खातें आसा तितूंतल्यान तूं कितें करतलो तेचे कडेन मोठे तूं म्हणटा ते खड्डे आहा पळय ते मोठ्या खड्ड्यान तो भरपूर खाते त्या खात्यांसून तेणें जायते डेव्हलपमेंट केल्लेले आसा आनी हे संबंध परवरीच न्ही आख्ख्या गोंयभर दिसता खंय ZP-च्यान आमचे कडेन जो कितें हातभार लावंक मेळटा तो हातभार त्या काम तेच्या फाटल्यान रावन लायतले न्ही आमी काम करपाक. येस थँक्यू बस अशें आयकलां तशें कितें तुमी संदीपाच्या सपोर्टान आसा कितें सामके सपोर्ट सामके सपोर्ट केदो केदो तूं वयर तुका मंत्रीच्या बराबरूय उलयता पळय तो दिसलो सो तूं फुडलें कितें तें आतां ZP हो इलेक्शन सो तुमचोय सपोर्ट आसतलो संदीपा फूल सपोर्ट आसता तुवेंनूच प्रपोज केला आनी कितें विचारूंक जाय दॅट्स ग्रेट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.